And in this new year, people of Goa are looking out for major reforms in lot of government departments. The main important thing today we were discussing the A1 village panchayats, class 1 village panchayats, that till now they are following the old rules. आधी जे रूल फॉर्म केल्ल्यो की 5 लाख रुपया तांकां मोडपाक जाता. कलंगूट पंचायती कडेन मातसो एक 14-15 कोटी आहा. कांदोली पंचायती कडेन तश्योच आहा एक 15 कोटी. तांकां मोडपाक गव्हर्मेंट परवानगी दिना आनी खूब डिफिकल्टी जाता. Their panchayats have gone to the level of like more than class 1. And when I'm talking about class 1 is like they need to spend money to bring in necessary infrastructure in the village. एक रोड आयज कोत्तलो रिपेर जाल्यार तेजे GSR रेट खूंय पावले आयज. हे आयज जे आमी उलयता 5 लाख 4,90,000 जो टेंडर येता पेपरार ते 1996चे. 1996 जे 5 लाख स्टार्ट केल्ले ते आयज 2019 पासून तेच रेटी आहा पंचायत राज एक्टाचे. तांकां 1 लाख रुपया दिता टू स्पेंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी. The other things they have to send up to the level of minister, म्हणजे from BDO, JE कडे, JE to BDO, BDO to assistant engineer of electricity, then E, then the file goes up to director of panchayat. Director of panchayat it has to move to 3 dealing hands, then it goes up to secretary panchayat. Director of panchayat, secretary panchayat, then minister and then finance. इतली लांब जी ट्रेन आहा ती तुझी फायल परतून येता म्हणसर हे करच लागता. तर तूं डेव्हलपमेंट करूंकच शकना. सो रिफॉर्म्स इन द प्रोसिजर्स, रिफॉर्म्स इन टू ब्रिंग इन नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू पंचायत राज एक्ट. म्हजो रिक्वेस्ट आहा ह्या पावटी येता ते असेंब्लीन आमच्या मोवीन बुदीन घालचे, कित्याक आमचे कडेन व्हडले एक्सपेक्टेशन आहा. सो आय एम रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन हिज ओन डिपार्टमेंट, दॅट इज पंचायत राज एक्ट. बिकॉज इतल्यो पंचायती जी आहा गोंयान तांकां सगल्यांक त्रास जाता. कित्याक गव्हर्मेंटान जेन्ना पंचायती कडेन पयशे आहा, गव्हर्मेंट म्हणटा गटर आमी बांदचे ना, आमचे कडेन we will not interfere in the village roads or any major district road also where waterlogging is concerned. That is the department of the panchayat म्हणटा. So पंचायत जेन्ना पयशे मोडूंक सोदता तेन्ना पंचायतीक कितलेशेच आडकोडे येता आनी ते पयशे मोडूंक पावना. सो हे 5 लाख आहा ते क्लास 1 पंचायतीक इमिडिएटली 25 लाख करचे. वी टॉकिंग 1996 and 2019 20 वर्सां जाली. 20 years आयज रेटी खूंय पावल्यो. 20 लाख म्हणजे कांयच न्हू. सो एट अ टायम तांकां 20 लाखाचो टेंडर घालूंक दिवचो अप टू द लेवल ऑफ BDO. 20 लाखा वयर आहा जाल्यार अप टू द लेवल ऑफ डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी तांकां कितें फॉर्मेलिटी आहा पळय. जे इलेक्ट्रिकल काम करता ते इलेक्ट्रिकल काम इमिडिएटली अप टू 5 lakhs पंचायतीक पावर दिवचो अशें म्हाजी मागणी आहा.